ना दर वर्सा त्यांची अपॉइंटमेंट ही साधारण जुलै महिन्यात जातात. जुनात जसे विद्यार्थ्यांची एनरोलमेंट वेळी जुनाच्या अखेरपर्यंत की जुलैत साधारणपणे जुलै ऑगस्टात एनरोलमेंट जाता परत ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस फॉर दॅट इयर अशी आतापर्यंतची पद्धत आसा. ओनू फुडें जावची ना अशें काय कोणी म्हटलेलें ना. ते फुडले ते विचारीत ना. ते म्हणटात हां रेग्युलरायज कर. म्हाका ताणें सांगचो मार्ग खंयचो तो किंवा तुमी कोणें सांगल्यार जाता किंवा तो लिडर तांकां आसा ताणें सांगल्यार जाता बाबा ह्या मार्गान तूं वच म्हणून. आय एम रेडी टू हेल्प देम. As per that RR rules, you cannot give them time to complete DAD or PAD. No, for last 10 years they had time. Many of them, based on the experience that they got for 2 years, 10 महिने, 8 महिने, 7 महिने combine करून, they sought admission for B.Ed or D.Ed. They completed and they have already on the job. आता हांवें तांकां म्हणजे म्हजे कडेन ह्या वर्साक ताणें 8-10 फावटी तरी सिटिंगां जाली आसतली. एकदां आनी दोनदां न्हय. कारण हांव शिक्षक म्हणटा शिक्षकांक मेळूंकूच जाय. हांव दर फावटी तांकां आयकून घेता. तांची कंडिशन म्हणजे हांवें 6,000 वयले 9,000 ओनू व्हेल्यात हे तांच्याच मागणे वयल्यात. 6,000 खूपच कमी आसले. ते 9चे बाबा वाडोवन दी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस ते कॅबिनेट डिसिजन घेतकीर जावंक शकता न्ही. ते आसत जाल्यार 9 हे सुद्दां ओनू वाडोवन म्हाका कमी दिसता. तसो विचार जावंक शकता. पूण जे कायद्यान बसूं शकना ते हांव कितें कशें करूं शकतलो. म्हज्या दारार बसले हुमरार बसले किंवा आनी हातून रांदचे कुडीनूय येवन बसले म्हणून कशें शक्य आसा कोणें तें सांगचें म्हाका. बरें हांवें तांकां एक दोन प्रस्ताव दिले. ते दीत आसा म्हणजे एक ते सांगतात कितें इट इज अवर रायट आमचो हक्क आमकां जाय हक्क आमचो जाय. जर तांच्या हक्काचेर गदा आयल्या जाल्यार देर आर कोर्ट्स न्ही. कोर्टान वचचें म्हणजे युनियन लिडराक घालच्या परस पयशे कोर्टान गेल्लो बरो न्ही. आनी सरकार ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना. हें हांव पब्लिकली सांगता. म्हजो आदोगाद ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना. पूण कोर्टान कितें तरी डायरेक्टीव दिवचे. हेंच्यांनी 8-9 वर्सां काम केलां त्यामुळे B.Ed घेवं नाका तुमी. B.Ed नासतना घेवचे तांचो विचार करचो हें सुद्दां सांगता. विचार करचो घेवचो सुद्दां न्ही. आमकां जर ऑप्शन ओपन दिता जाल्यार हांव घेता.